कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। पावसाच उदकान सरकारी ITI आवार तळ्यात बदलला, विद्यार्थ्या क्लासा वचूक बी रस्तो ना जाला। कारवार शहराच्या बाड भांडीशिट्टा आशिल्ले सरकारी ITI सद्याक द्वीप जाला। हांगा वयतल जाल्यार रस्तो खंय आसा म्हण बी दिसना। वर्कशॉपात उदक गेल्ल्यान सद्याक क्लास बंद आसात। सरकारी ITI हांगा कितलेच विद्यार्थ्यान आपले शिक्षण पूर्ण करून उद्योग मेळोवन घेयलात, जाल्यार ITI बिल्डिंग आनी बिल्डिंगाचो आवारो सुदारणा जालो ना। पावसाळ्यांत हांगा उदक भरचे सहज जाला। हेजे संबंद हांचे प्रिन्सिपलान लोकप्रतिनिधीक अधिकारीक माहिती दिवन समस्या निवारण करूंक मागणी करत येयलात, पण कोण बी ITI विद्यार्थ्याली परिस्थिती अर्थ करून घेयनात। हांगा कंपाऊंड वॉल बी पडला आनी अशेंच उदक बंद उरल्यार इमारत बी कोसळची शक्यता जास्त आसा। ITI आवारात भरिल्ले उदक हुंवन वचूंक वाट करून दिवचे कार्य सद्याक नगरसभेन करूंक जाय आनी फुडच्या दिसाक हांगा उदक भरचे बंद करूंक शाश्वत पर्याय करून दिवंक जाय अशी मागणी विद्यार्थ्याली आसा। डोंगर कोसळून लुकसाण जाल्ल्या भागात कारवार अंकोला MLA सतीश सेलेमी भेट दिवन स्थानिकांक समाधान सांगचे कार्य करत आसात। आपल्या क्षेत्रात पावसान सार्वजनीक त्रासात आशिल्ले माहिती मेळटरीत बेंगळुरात चलत आशिल्ल्या पावसाळो अधिवेशनात आपल्या क्षेत्रात जाल्ले अवघडा बद्दल सांगले आनी गृहमंत्रीन आनी मुख्यमंत्रीन हांगा भेट दिवन पळोवंक जाय, तशेंच ह्या भागात विशेष पॅकेज घोशीत करूंक जाय म्हण मागणी केले। नंतर अधिवेशन सोडून कारवार अंकोला क्षेत्रात येयले सैल हेमी सतत क्षेत्रात भेट दितेत आसात। तशेंच त्रासात आशिल्ल्या लोकांक मेळून समाधान सांगचे बरोबर गरजेचे वस्तू पुरवठा करतात। मुख्य म्हणल्यार डोंगर कोसळून जीवहानी जाल्ल्या भागात स्वता फुडें रावन डोंगराचे माती काडचे कार्य तशेंच मृतदेह शोध कार्याक आपली सलहा दितेत आसात। ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಕೆಲವು ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಹೇಗೂ ಈಗ ನಮಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಮನೆಯ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ। ಅದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮೀನುಗಾರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೀನುಗಾರ ಸಮಾಜದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಬಲೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ದೋಣಿ ಏನಾದರೂ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕೀಡಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ರಾಂಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾಸರೆ ಕುದ್ರಿಗೆ ಆ ಸೈಡ್ ಜನರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತೆ ಆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವಳಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿನ್ ಅಂತೇವೆ, ಆ ಬೇಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಬಲಬದಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಕೆಲವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ 800 ಜನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ 400 ಜನ, ಹೀಗೆ 1200 ಜನರನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। कुमटा सिद्धापूर रस्त्याचेर शुक्रवाराक दनपारा डोंगर कोसळ्ळो, तेजेन हो मार्ग बी वाहन संचाराक बंद जाला। कुमटा तालुक्याच्या संतेगुळी ग्रामपंचायती भागात येवचे दिवळ्ळी वळ्ळूर मठा लागीं कुमटा सिद्धापूर रस्त्याचेर व्हड प्रमाणात डोंगर कोसळ्ळो, तेजेन सद्याक हो मार्ग वाहन संचाराक बंद जाला। अंकोला तालुक्याच्या शिरूर लागीं डोंगर कोसळील जाग्याचेर शुक्रवाराक पश्चिम विभागाचे IGP अमित सिंग हेमी भेट दिवन पडताळण केले। राष्ट्रीय महामार्गाचेर पडिल्ली माती काडतीत आशिल्ल्या जाग्यार येयले IGP अमित सिंग हेमी जिल्हाधिकारी लक्ष्मीप्रिया आनी इतर अधिकारी कडच्यान माहिती घेयले।
डोंगर कोसळ गॅस टँकर लॉरी गंगावळी न्हंयत पण होऊन गेल्ली. त्या टँकर लॉरीच्यान गॅस खाली करचे कार्य यशस्वी पूर्ण झाले. अंकोला तालुकाच्या शिरूर लागीं डोंगर कोसळून राष्ट्रीय महामार्गाचेर पडलो. ह्या वेळाचेर महामार्गा बाजून आशिल्ले 2 टँकर लॉरी मातयेच्या वेगात गंगावळी न्हंयत पडले आणि उदकांत होऊन गेले. एक टँकर लॉरीत गॅस भरील आशिल्लो. टँकराच्यान गॅस लीक जातालो. उदकांत होवते टँकर लॉरी सडगेरी लागीं पावली. शुक्रवाराक ह्या टँकराच्यान गॅस दुसऱ्या टँकरात खाली केले आणि हे कार्य यशस्वी पूर्ण झाले. तेजेन न्हंय किनाऱ्याच्या आशिल्ल्या लोकांक LPG गॅसाची भंय आतां निवारण जाली. सतत परतीत आशिल्ल्या पावसा लागून घडिल्ल्या अवघडान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सुतकाचे वातावरण जाला. कारवार ते भटकळ पर्यंत राष्ट्रीय महामार्गाचेर डोंगर कोसळून सार्वजनिकाचेर व्हड संकश्ट आड येयला. उत्तर कन्नड जिल्लो भौगोलीक क्षेत्रान व्हड जिल्लो. हांगा समुद्र किनारपट्टी तालूक आणि पश्चिम घाट तालूक आसात. असो हो सुंदर जिल्लो, पण पावसाळ्यात सद्याक हांगा एक ना एक अवघड घडत आसा. होन्नावर, कुमटा, कारवार, अंकोला ह्या भागात पावसा लागून आणि अवैज्ञानिक राष्ट्रीय महामार्गा लागून सार्वजनिकांक त्रास भोगची परिस्थिती जाला. सद्याक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 18 काळजी केंद्र केलात. ह्या काळजी केंद्रात टोटल 2055 लोकांक आश्रय घेयला. कारवारात 6, अंकोलात 4, होन्नावरात 8 असे 18 काळजी केंद्र जिल्हा प्रशासनान केलात आणि ह्या काळजी केंद्रात आश्रय घेयल्याक जिल्हा प्रशासन गरजेची वस्तू पुरवठा करत आसा आणि काही दानी लोक हांगा आशिल्ल्या लोकांक शक्य ते वस्तू दान करत आसात.
आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.